Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा आज जे आम्ही गोयात हिंदू म्हणा ख्रिस्ताव म्हणा जे आपलेपणान हातीत हात घालून वावरत आहोत त्याच्यात आमच्या दुखणी बनवता काम हे पक्ष करतले एका तुम्ही बळी न पडता सगळ्यांनी एकाजुटीन आम्ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे उमेदवार प्रवीण आर्लेकराक साथ देऊया. जो मनीस करता पळय तोच आता व्हडलो म्हणूंक जाय म्हणून हांव सांगूंक सोदता जो गरिबांक पावता गरिबांक हेल्प करता बायलां सारकेले अशे गरिबांक आसता तांकां जे आमी स्वता सरा बरोबर गेल्यात गरिबांच्या फुड्यान असो तो आजारी पळयनात जे कितें जालें अशें पळयनात तेज्या फुड्यान वचून बसता. कोवीड टायमार तेजे फेस टू फेस अशें तोंडा फुडें रावन ते तेंच्यांनी विजीट केला ते सरान प्रवीण आर्लेकरान केल्ल्या जे तोंडान सांगिना तो 2 मिनटाचे उतरां तो उलयता 5 मिनटांनूच आमी तरी उलयताना 10 मिनटां घेतात तो उलयताना 5-10 मिनटांनी उलयता पूण तेजें काम इतलें फास्ट आसा की तेका लागूनच हे इतलो कोरगांवचो लोक तेका जमलेलो आसा. आणि ते खरो नेतो कितें आसा तो आमकां 2 वर्सां जाली आमकां कळयलें आसा तेजें कामाची तेजे पावती आमी सगळ्यांनी घेतलेली आसा वळखलेली आहा. महिलांक आतां क्लासीस स्टार्ट केल्ले आसा तशेंच जे कितें तेंच्यो समस्या आसा ह्यो तेंच्यांनी घराघरांनी वचून जाणपा खातीर आयज तेंच्यांनी नाल दवरून सुरवात केल्ली आसा की विजन म्हाजें पयलें आसतलें कितें जे पळय नोकऱ्यो भुरगे आमचे बेकारी आहा ती बेकारी पयली काडपाची. तशेंच हांगासर लोकांक ना म्हटल्यार उदकाचे प्रॉब्लेम जाता. हांव तुमकां 24 वरां उदक दिता म्हणून सांगना हांव फोटींग आश्वासनां दिवचो ना तुमकां 12 वरां दिता पळय तशें हांव करतलो 12 वरां दिता ते हांव कितें उलयता पळय तें करून दाखयतलो. हांव फोटींग आश्वासनां दिवचो ना तुमकां केन्नाच. मोपा आसा आयुश हॉस्पिटल आहा थंयसर जाता तितले भुरगे आमचे पयलीं कामाक लागचे. आतां तुमकां आश्वासनां दितलो. आतां डेप्युटी CM आहा पळय तो आश्वासनां दितलो कित्याक आमी तुमकां नोकरेक लायता म्हणून नोकरेक लायता जाल्यार ते फोटींग आश्वासनां दिता तो कित्याक जेन्ना तूं नोकरेक लायता तेन्ना भुरगे आमचे ट्रेन आसूंक जाय 6 म्हयने भुरग्यांक ट्रेनींग आसूंक जाय. खंयच्या जॉबाक वयतलो जाल्यार भुरग्याक पयलीं ट्रेनींग आसता तेन्नाच तूं जॉबाक लागूंक शकता कित्याक आजुनूय हेंच्यांनी ट्रेनींग आजून स्टार्ट करूंक ना आसा. ह्या फावटी हांगासलो आमदार हांगा रावपाक जावो जेणे करून आमकां मडगांव वचपाक 200 रुपयाची पेट्रोल गरज ना आमकां 50 रुपयाक हांगा सगळे पेट्रोल मेळटलो. फर्स्ट मुद्दो आतां सेकंड मुद्दो आज स्पोर्ट्सा बद्दल उलोवपाचें म्हटल्यार आमचो आमदार आमदार आहा तो स्वता आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर. पण पेडण्यान कितें स्पोर्ट्स जाल्लें कितें जाल्लें आयज भुरगे खंयचे टुर्नामेंटा भायर वयता ट्रायकोंडाक वयता हेका वयता पेडण्याचे वयता जाल्यार तांकां आर्थीक मदत काय मेळटा. आयज आमकां सांगपाक एक अभिमान दिसता की आयज पेडणे तालुक्यान आमकां जो मोगो पक्षाचो नेतो जो मेळ्ळो आसा तो कृतीशील मेळ्ळो आसा. तो लोकांपर्यंत गेल्याच्या नंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांच्या समस्या जाणून घेता. समस्या जाणून घेऊन त्याच्या कृती करप हे प्रवीण आर्लेकर हे अत्यंत योग्य प्रकारे करता. आणि आयज ही उपस्थिती पळयतुकशी तुमच्या लक्षात येतले जावं तो युवा वर्ग जावं तो महिला वर्ग जावं ते सिनियर सिटीजन्स आयज सगळे घटक जे आसात आयज आमचे ते वोट फॉर चेंज करपाक आयज रेडी जाल्ले आसात पेडण्यान आणि हो चेंज हो पेडण्यान निश्चित घडटलो. अजून गोंया वाट पळयता इलेक्शनाचे वातावरण निर्मितीची पण पेडण्याच्या आयज प्रत्येक घरान आयज राजकारणाची ज्योत पावल्ली आसा. एक ज्योत पेटपाची सुरवात जाल्ली आसा आणि ती ज्योत म्हणजेच प्रवीण आर्लेकर. हांव शिव निवडून येता असेंब्लीक आणि एक जो कायदो पयलीं करतलो तो 10वी भुरग्यांक 10वी नापास जाल्ल्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळचें म्हणा पण तेचें कांयच जालां ना. दुसरी गृह आधार बंद जावची ना वाडटली पण सध्या ती धोतर मोतर आहा म्हणून आणि काही कालांतरात मोगो पक्ष सोडून गेलो. ह्यावर म्हाका दिसता विश्वासघाती मित्रापेक्षा शत्रू पारवलो. ज्या आमदारान विकास ना सोडटा पेडण्यांची कुटुंबा उद्ध्वस्त केली अशा आमदाराक जर आम्ही 20 वर्सां संधी दिली पण तो सुधारलो ना आणि तो सुधारपाचोय ना. पण हांव एक आमच्या पेडण्यातल्या तमाम पेडणे मतदारसंघातल्या सगळ्या जनतेक आव्हान करता की तुम्ही बऱ्या अशा विचारवंत अशा जेचे हे प्रवीणभाई आर्लेकराक पेडण्याचे विजन आसा पेडणे खारी कितें तरी करपाचें ताका एक मोठे विजन आसा. आमचे प्राधान्य मोगो पक्षाचे हे रोजगार निर्मितीर पहिले आसतले की ह्या पेडणे तालुक्यात जितकी बेरोजगारी वाडल्या ती आमी भरून काडपाचें काम करतले.